धा उपरांत व्हडल्यान ध्वनी वाजोवपाक परवानगी ना हाची सगळ्या सरकारी खात्यांनी अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेवची अशे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात। हे याचिकेचेर फुडली सुनावणी 13 डिसेंबराक जातली। ते दीस पुलीस यंत्रणेन कृती अहवाल सादर करचो अशें न्यायालयान म्हणलां। कायद्या प्रमाण धा उपरांत व्हडल्यान म्युझिक लावपाक मनाय आसा आनी सगळ्यांनी ह्या कायद्याचें पालन करपाक जाय अशें मत कार्लोस फेरेरा हाणें उक्तायलां। जर म्युझिक वाजोवपाचें आसलें जाल्यार ते घरांनी ना जाल्यार इंडोर्स वाजोवचे पडटले, ते लेगीत 12 मेरेनूच अशी माहिती कार्लोसान दिली। केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या ह्या कायद्या प्रमाण लोकांनी हो वेळ पाळपाक जाय अशें कार्लोस म्हणटा। लेट नायट पार्टी कायदो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉयज पोल्युशन रुल्स 2000 ते प्रमाणे आफ्टर 10 PM आउटडोर म्युझिक वाजोवपा जायना। तो पयलो मनान दवरूंक जाय। ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान कायदो हाडला तो आफ्टर 10 PM नो आउटडोर लाउड सिस्टर एम्प्लिफायर और म्युझिक टू बी प्लेड। इफ यू वॉन्ट टू प्ले म्युझिक इंडोर्स करूंक पडटलो। सेकंडली 15 days exemption दिलो आसा ते रुलांनी ते when which is notified by the state government to have beyond 10 o'clock till 12 midnight. Please remember this, it is not till 6 o'clock in the morning, which is only 10 to 12 relaxation asa for those 15 days. आमचे लोक आयिल्ले आनी कितले पाटी कंप्लेंट घायल्ले आनी वर्सां आमचे हायकोर्ट मॉनिटर करता, ऑर्डर पास करता आनी हें केन्ना इम्प्लिमेंटेशन जायना आसलें। आतां आमचे गोंयचे सरकारान जानेरा म्हयन्यान रेग्युलेशन्स पासून काडले ते एम्बियंट सावंड आनी कित कोन्न तें सगळें परमिशन दिवपाचें, एक सावंड मॉनिटरींग सिस्टम सावंड मिटर घालपाचो आनी सगळे फेस्टिवल तुमगे कितें करतात तें करपाचें।